इंटरनॅशनल योगा डे आम्ही गेली 5 वर्सां मनयता अंदू 6वें वर्स फक्त कोविड-19 ह्या दुयेंसा खातीर ताजे रेस्ट्रिक्शन्स घालून मोठ्या प्रमाणात जे मनयताले ते ऑनलायन पद्दतीत वचपाचो सगळ्यांनी फॉलो केले आणि राष्ट्रपती पंतप्रधाना पासून सगळेच कडेन सगळे जाण आयज ऑनलायन आसात. योगा आपल्या एक लिमिटेड लोकां मदीं बसून लिमिटेड जाग्या वयल्यान ऑनलायन सगळ्या पद्दतीत योगा आयज फॉलो करप आणि ताजे साधना करप ही खूप महत्वाची आसा. म्हाका दिसता कोविड-19 खातीर सांखळी योग समिती करपी डेली योगा खंय तरी खंड पडला, बट रेस्ट्रिक्टेड मोमेंटांतल्यान परत एकदा रवींद्र भवनात तो सुरू जावचो, जेणे करून योगाभ्यास आमीय करचो आणि इतरांक योगाभ्यास करपा खातीर प्रवृत्त करचे हे खूप महत्वाचे आसा. एक योग शिक्षकान न्ही तर प्रशिक्षकान सुद्धा म्हणजे आपल्या फॅमिलीक योगाभ्यास फॉलो करपाक लावचो आणि या सगळ्या माध्यमांतल्यान आमी योग साधनेकडे पावतले. योग साधनेकडे इतकेच खातीर म्हणटा हांव, ही योग साधना ही स्वताच्या आपल्या आरोग्या खातीर आसा, आपल्या फॅमिलीच्या आरोग्या खातीर आसा आणि ती योग साधना मेळची म्हणूनच तर आमकां योगाभ्यास सदोदीत करप गरजेचो आसा. परत एकदा आयच्या इंटरनॅशनल योगा डेच्या निमित्तान योगाभ्यास सुरू जावचो. जरी कोरोना व्हायरस आणि कोविड-19 आसले, आम्ही सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून म्हणजे आमच्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणात स्पेस आसा, कारण परत कोरोना व्हायरसाचेर जर आमी मात करतले आसत जाल्यार आमची इम्युनिटी वाडपाक जाय आणि आमी जशें म्हणटा की इम्युनिटी जर वाडटले आसत जाल्यार योगाभ्यास आणि योग साधना ही खूप महत्वाची आसा. आज खंयची म्हणजे व्हायरस आपल्याकडे येवपाक जायना आसत जाल्यार तितकी आपली इम्युनिटी आसची पडटा आणि पुराय जगार जर पळयत जाल्यार भारत देशाकडे खूप मोठ्या प्रमाणात ती इम्युनिटी आसा आणि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि माननीय अमित शाह हांच्या विजना खातीर आमी कोरोना व्हायरसाचेर कंट्रोल दवरपाक शकले. कोविड-19 ह्या मॉर्टेलिटी रेट कमी करपाक शकले आणि हेच तर कारण आसा की ताजेर आमी मोठ्या प्रमाणात कंट्रोल दवरपाक शकले आणि हाज्याय फुडें आमकां जर कंट्रोल दवरपाचो आसत जाल्यार म्हाका दिसता इंटरनॅशनल योगा डेच्यान सुरू जाल्लो हो योगाभ्यास आणि योग साधना सातत्यान आणि सगळ्या लोकांक म्हणजे आपूण आपल्या फॅमिली आणि इतरांच्या फॅमिली पर्यंत पावप हे जर आमी सातत्यान प्रॅक्टीस करीत जाल्यार निश्चितच फक्त कोरोना व्हायरसच न्हय तर कित्येक दुयेंतां पासून आमी खूप खूप पयस रावंक शकता.